दक्षिण गोंयचेर या पल्लवी देपोक तिकीट दिल्या. म्हाका दिसता खूब जाणां सारके सरप्रायज हे सारके कॅन्डिडेट, तुमच्या केडरा खातीर सरप्रायज कॅन्डिडेट, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते म्हणून ह्या सरप्रायजा कडेन तुमी कशें पळयतात? नेतृत्व ताजेर भरघोस विचार केलो म्हणून तर इल्लोसो वेळ लागलो हे करपाक. तुम्ही जाणात संसदेक बील आयिल्लें आसा 33% फ्रॉम महिलां खातीर 33%. आणि फक्त बील हाडून जायना, ताची इम्प्लिमेंटेशन जबाबदारी ही आमच्या पार्टीचीच. आमी जेन्ना बील हाडलां तेन्ना आमी 33% महिलांक दिवंक जाय आनी त्याच निकशाचेर कशे तरेन आमी तांकां फुडें हाडटले हो एक निकश ताका लागिल्लो आसा. आनी म्हणूनच म्हणजे निदान गोंयच्यान आमी सुरवात केली 50% जे आसा महिलांक दिले. आनी ताका लागून उमेदवार ते कित्याक घराणें तशें आसा, जरी राजकारणाक नवीन असले पार्टी कडेन तांचो संबंद आसा. आनी सामाजीक कार्य जर डेम्पो ट्रस्ट आसतील तुमी सगळें आयकलें आसतलें. त्याच बरोबर मातृछाया किंवा गोंयच्या सगळ्या सामाजीक क्षेत्रांत ह्या घराण्यान जें कितें केल्लें आसा तें खरोखर वाखाणण्या सारकें काम तांचें आसा. आनी अशा घराण्याच्या हांकां हें दिवप म्हणजे खंय तरी लोक तांकां भले परिचीत, खूब परिचीत समाजान आसा. दक्षिण गोंया हें तांचें म्हाका दिसता माहेर, त्या कॅन्डिडेटाचें माहेरच थंय आसा. तांच्या घराण्याची हिस्ट्री सगळ्यांक खबर आसा. अशें तरेचो एक बरो कॅन्डिडेट हे सगळें ह्या तातूंतल्यान तांकां ती तिकीट दिल्ली आसा.